जो मेरेन हळशीक उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन सांकवाळ पंचायत सांकवाळेंत खंयच्याच व्हड प्रकल्पाच्या बांदकामाक मान्यताय दिवची ना म्हण सांकवाळेचो सरपंच गिरीश पिल्लय हांणी स्पश्ट सांगलां. MES वाठारांतल्या घरां खातीर सिवरेज प्रकल्प हातांत घेवपाचें आश्वासन तांणी मुखार दिलां. RDXGOA खातीर सांकवाळच्यान प्रसाद नायक. हे हिशोबान आमच्या पंच मेंबरान तुमकां सांगलें की MES कॉलेजीचे पंच नंदिनी देसाई तुमकां सांगलें आसतलें की तिंगा सिवेज प्लांट जाय. कित्याक आमी हेजे पयलीं सुद्दां आमी खूब इन्स्पेक्शन तिंगा केल्लें. इन्स्पेक्शन केलें सुद्दां लोकांक सांगलें, नोटीसी धाडले, हेल्था थ्रू नोटीस धाडले. कित्याक लोकांनी कितें केल्लें, तिंगा लोक रावतात तेंच्यांनी आपले घरां बांदून. कित्याक मेन पॉयंट म्हणल्यार तिंगा सारको हिली एरिया. तिंगा कितले आमचे सिवेज सारके व्हडले इशू जातले, कितलेय कर कितले व्हडले बीट मार प्रॉब्लम इशू आसतलो. तेका लागून मेन तिंगा आमकां एक सिवेज प्लांट जाय पडटलो. विदाउट सिवेज प्लांट ते इशू केन्ना सॉल्व जावपाकूच ना. तेका लागून एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव लोकां वांगडा आमकां रावपाक, कित्याक लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आहा. एवरी पंच मेंबर आसूं सरपंच आसूं लोकां लागून काम करपाक आमी फुडें सरता. तेका लागून हांव कितें म्हणटा, तेंचे ते इशू सारके आहा. तेका लागून एकूच इशू हे इशू सॉल्व जावपाक लागून म्हाज्या हिशोबान कितें दिसता, आमकां थिंगा प्लांट जाय पडटलो. कित्याक आमी टेक्निकल ऑथॉरिटीन आमी फकत आमी हेजे पयलीं दिल्ल्या लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या, मल्टी वेलिंग व्हडले प्रोजेक्ट्स आमी दिल्ल्या. पण हांव कितें म्हणटा, हेजे फुडें आमी एक प्लॅन घेवप. आमी इवन ग्रामसभा पयलीं जालें तेतून रेजोल्युशन घेतलेलें की हेजे फुडें थिंगा आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवप. व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें न्हू. कित्याक जेन्ना पर्यंत हे जे इशू सॉल्व जायना आमी हिंगा पंचायती सायडीच्यान आमी एकूय लायसन्स इशू करपाना. नाल्यार हे इशू सॉल्व जावपाकूच ना. लोकांक त्रास जाता. हांव केन्नाय लोकां बरोबर आसतलो, लोकां लागून काम करपाचें. आनी सेकंड थिंग, हे जे प्लांटा लागून एक आमचे पंचायतीर जावपा ना. तेका लागून हांव कितें चिंततालो, आमचे पंचायत मिनिस्टरा जे बरी सपोर्टीव आहा. इवन आमकां गार्बेज प्लांटी लागून तेणें कितले आमकां हेल्प केल्ले. इवन आमचे पंचायतीक लागून घराक लागून सुद्दां तो आमचे खूब हेल्पफूल आसा. तो हांव कितें म्हणटा, हे जे आसा आमचे हे जे लोकांचे काम जे आमचे सिवेज प्लांटाचे इशू आहा, हांव इवन आमचे पंचायत मिनिस्टराक लेटर करतलो. आनी जे इशू आमचे पंचायतीन चलता तांकां इवन डायरेक्टर पंचायत टू BDO पंचायत मिनिस्टराक अप्रोच करतलो, तांकां लेटर धाडटलो. आनी तेंचे थ्रू तेंचे हेल्पा थ्रू हे काम जे आसा लोकांचें हांव सॉल्व करपाक ट्राय करता. आनी हांव लोकां कडेन मागता की विदाउट सिवेज प्लांट जाल्या शिवाय ते इशू आमचो सॉल्व जावपा ना. आनी सेकंड थिंग, हेजे फुडें आमी एक डिसिजन घेतलो आतां पंचायतीन की हेजे फुडें कसले व्हडले प्रोजेक्ट आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आमचे पंचायत सायडीच्यान आमी दिवपाना. When I got elected 5 years back, what happened was we received a lot of complaints with regards to sewage water, sewage being pumped out from the houses, sewage being coming into the gutters. Actually the drains and the gutters are built for rainwater, but unfortunately after we inspected several places we got to know that the sewage has been left out in the gutters openly. Now what happened is, from the panchayat we tried to take several actions. For example, people have concreted their gutters, concreted as in put cover slabs and put concrete in that so that the slabs are closed forever. So we tried to open that up. People did not let us open it because they had spent money to cover the slabs also. So secondly, what we did is we sent across letters to several houses where we thought that there can be a problem, stating in case you all are leaving the sewage, please stop it, and if you all do not, the electricity connection will be disconnected. We sort of threatened them also for the welfare of the people, but unfortunately that was still not helping out. So later on what happened was we actually sat and we researched what is this actual problem. We came to a conclusion that this whole area, this whole MES college area is a rocky area. How much ever you dig into the soak pits or how much ever you try your level best, since it's a rocky area, it does not soak in. So this area has almost more than 800 houses. There are huge projects coming up. So I, as a punch, request the Sarpanch, Mr. Girish Pillai. He's always been cooperative. I have requested him before and I will request him henceforth that since we have a very capable Panchayat Minister, Honorable Shri Movin Gudino also. I request Shri Movin sir, I request Girish Pillai, the Sarpanch of Sancoale, to kindly initiate and on on a toppest priority, we request them to come up with a sewage plant here, because this place has been this place is very beautiful. The infra is well, everything is really maintained, but problem is that the sewage creates a lot of ruckus. Huge problem here because we have gutters, so
सगळे आसा हांगा फेसिलिटी सगळी आसा पण प्रॉब्लम कितें जाता सिवेज हांगा म्हाका दिसता रेल्वे कॉलनी अँड सुर्या कॉलनी जी आसा ती स्लोपार पडटा सगळ्यात कोणशाक पडटा ती प्रॉब्लम कितें जाता सगळो वयलो जो हांगा हे जे आसा सिवेज जे आसा सगळे वयले ते सगळे अशे गटरांतल्यान फ्लो जावन लास्टाक तांच्या कडेन थंय पावता आणि थंय उदक स्टॅग्नंट उरता पळय पावसाच्या दिसांनी उदक थंय आसत जाल्यार यू कॅन अंडरस्टँड बट अदरवायज ऑल्सो इफ द गटर्स आर रियली वेट अँड देर इज फिश ब्रिडींग देर आर मॉस्किटोज ब्रिडींग सो डेफिनेटली यू कॅन मेक आउट दॅट हांगा हे स्टॅग्नंट वॉटर आसा आनी हांगा ब्रिडींग जाता फिश ब्रिडींग जाता परत मॉस्किटो ब्रिडींग जाता मागीर ताज्या नंतर परत डेंगू आयलो परत मलेरिया आयले हे सगळे कारण आनी हांगा सिनियर सिटीजन्स आसात ल्हान भुरगीं आसात सो ताज्या खातीर हांव कितें म्हणटा की हांगा सिवेज प्लांट हो मस्ट गरजेचो